कॅप्टन ऑफ पोर्ट आणि फिशरीचे ऑथॉरिटीन इन्स्पेक्शन केलां आणि इन्स्पेक्शन करपाक कारण कितें आमी कंटिन्यूस आमी 4-5 वर्सां जालीं कंप्लेन करीत आसा हे इलिगल पार्किंग ऑफ फिशींग बोट्स फ्रॉम वास्को एंड थोडे चिंचोणेचे आहा आनी हे पार्किंग जावन आमचे लोकल पळय हिंगाचे फिशरमॅन आहा तांकां बाबड्यांक त्रास जाता तांकां तेंचे दिसपोटी तेंचे पळय धंदो करता उदकान वचून एक्टिविटी ते करता ती एक्टिविटी तेंची बंद जाल्ली आहा ना कोबली घालूंक मेळना तांकां ना तेचे कॅनन आहा ते तांकां पार्किंग करपाक मेळना एक नेट घालपाक फुटांनी म्हणटा कंटाळी घालपाक ती मेळना सो तेंचे पोट गेले आनी हे पोट म्हणल्यार कितें हे 5 म्हयने 4-5 म्हयने हे उत्ता हे लोक आनी 5 म्हयन्यांच्यानी उपाशी रावचें पडटा हे हिंगा आपली एक्टिविटी करता आनी सुसेगाद आपले पोट भरता आनी हे 3-4 म्हयने घेवन आमचे लोकांचे लोकल फिशरमॅनाचे पोट भरता हे आमी ऑथॉरिटीच्या नोटिसाक हाडलां आनी टायम टू टायम आमी कंप्लेन फायल केला येता इन्स्पेक्शन करता परत वयता आज गेले फावटी हेच लोक आयिल्ले इन्स्पेक्शन केल्लें ते म्हणटा आमी ऑलरेडी रिपोर्ट गव्हर्मेंटाक घातला पूण तेजेर कांय एक्शन जालें ना आनी म्हणूनच आज परत आमी तांकांय सांगलां आज आयले तेन्ना आमी सांगलां तांकां ताबडतोब तुमचो एक्शन रिपोर्ट हेजेर येवपाक जाय आनी हे बोटी हिंगाचे आहा ते बंद जावपाक जाय येवपाच्यो ते हुंयच पार्किंग केलें आमकां प्रॉब्लेम ना आमकां प्रॉब्लेम हे बोटी हिंगा आहा ते आमकां हिंगा पार्किंग नाका कारण 2 आहा एक आमच्या लोकल फिशरमॅन आहा तेंच्या पोटाचेर आड येता तांकां एक्टिविटी करपाक मेळना दुसरी गोश्ट म्हणटा ती मेन गोश्टी आहा तेंचे पळय लोक तेंचे लेबर आसा ते झारखंड ओरिसाचे ते भायले लोक आसतात तांकां कांय कळना आमची गोंयची भाशाय कळना तांकां हिंदी तांकां सारकी कळना आनी हे लोक येवन हिंगा घाण करता बोटीचेर रावन ते आगता आमचे कडेन व्हिडियो आहा तेजे आनी आमचे पळय बांद आहा पळय बांदाचे कुशीक बसोन बरे कापडां बिपडां काडून उदके आगता आनी आमचो तूं जाणा हो गांव आमचो ट्रायबल गांव आनी ट्रायबल गांव म्हणटच ह्या गांवान ह्या लोक आहा तेंची मेन एक्टिविटी फिशींग आनी एग्रीकल्चर आमचे बायलो आमचे दादले जावं आमचे गांवचे लोक पळय आहा ते बांदाचेर चड आसता ते शेतांक वचपाक बांदाचेर चड आसता आनी हे लायनीन बरे आगोंक बसता नागडे आसता आनी तांकां मागीर तांकां पळोवन तांकां अडचण जाता तेंचे शेतान पासून वचपाचें ते मागीर परत येता इवनिंग टायमार हिंगा प्रॉब्लेम आसता इवनिंग टायमार प्रॉब्लेम आसता एक बरें कोप मारता आनी अशेंच बोवाळ मारीत हिंगा भोंवता कपलाच्या मुखार बसता हिंगा एका हे पळय आमच्या ग्रावंडाचेर आहा थिंगा बसता आनी उदकेच न्हिदता बी सो ही आमकां त्रास जाता आमच्या गांवच्या लोकांक कितले वर्स जाली चालू आसल्यार हें चालू आसल्यार जालें 10-12 वर्सां जालीं हें चालू आहा पूण आमी पयले ते इतली बोटी येनासले 4-5 बोटी येताली आतां एक 2-3 वर्सां एक 150-200 बोटी येतात आनी घाण करून वयता आनी जेन्ना पळय पावस चड पडटा हुंवार येता पळय तेन्ना ह्यो सगलो हुंवार येता आनी हिंगा बोटीक लागता बोटीक लागले म्हणटकीर सगळी पळय घाण आहा ती एकठांय जाता आनी हाय टायडाचेर ती मागीर वत्ती स्विस गेटीन वयता आनी शेतान भितर वयता आनी तें काडपाक आमकां त्रास मागीर पंचायतान आपले लेबर घालून हें काडचें पडटा आतां हें लुकसाण कोणाक जाता हें लुकसाण गांवच्या लोकांक जाता गांवच्या पंचायताक जाता गांवचे जे नुस्तेकार आहा तांकां मानसीकार आहा पळय तांकां जाता आनी शेतकारांक लुकसाण जाता सरपंच आज फिशरीज डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल येवन इन्स्ट्रक्शन केलें कितें सांगलां तेणी तेंच्यांनी सांगलां आमी ताबडतोब एक्शन घेता म्हूण थंयचेर जे तांकां सगल्यांक एक बोटकार पळय कोण ओनर आहा तांकां नोटीस काडटा म्हूण सांगलां आनी तो नोटीस काडून तेंचेर एक्शन घेता आनी गव्हर्मेंटाकूय तेंच्यांनी रिपोर्ट दिवन तें बरयता म्हणटा कितें वर्सां जाता 4-5 वर्सां जाल्यार सेम जाता पूण आमकां तो रिपोर्टाची कॉपी पासून दिवंक ना लास्ट इयर आतां आमी इन्सिस्ट केलें तांकां आमकां कॉपी दी आमकां बरें ब्लॅक एंड व्हायट दी मागीर आमी मुखार खंय वचपाचें आतां आमकां गरज पडली जाल्यार मागीर आमी कोर्टा वयतले हेंचेर एक्शन कित्याक जायना दिसता आतां इतली वर्सां जाल्यार तुमी सांगताय ते म्हणटा न्हू आमी ब्रायब करता म्हणून आतां कोणाक पयशे दिल्या तें सांगलें ना तेंच्यांनी आमी पयशे दिता म्हणटा ते पयशे कोणाक दिता तेंच्या ऑथॉरिटीक दिता खंय देखून म्हणून एक्शन जायना तेचेर आतां ऑथॉरिटीन सांगपाक जाय
बाबा आमकां कोणें कांय फारीक केलां वो केलें ना पळय तें सांगपाक जाय आनीक तें क्लियर करपाक जाय तेंच्यांनी ना जाल्यार एक्शन घेवपाक जाय सो नाल्यार तुमी कोर्टाक वयतले ना कोणा वयतले आमी चड जालें आनी तें कितें करप कोण कोणाक घेवन येवप स्पिरिच्युअल आमगेले मनीस आहात तांकां घेवन येवप आमकां पॅसिफाय करपाक आमी रेस्पेद दितात आमचे पळय कोण स्पिरिच्युअल लोक आहा लिडर आहा तांकां आमी रेस्पेद दितात पूण तांकां आमी सांगलां म्हाका येवन मेळ्ळ्या तांकां सांगलां आमच्या पोटाचेर ह्या गांवच्या लोकांचेर पोटाचेर आड येवन असली एक्टिविटी हांव परमीट करपाचो ना खरोच गीट थँक्यू. आमी नांव सांग तुगेलें म्हजें नांव पाश्कोळ डायस. आमी हिंगा केन्ना कोबल्या वयताय आनी आमगे भुरगे हिंगा नेट बी मारताय कांटाळे बी मारता आनी जेन्ना आमगे गेल्ल्या फाटी वर्सांक एक इन्स्पेक्शना मनीस येयल्ले आनी ह्या वर्साक वयले तेणें पयलो आहा हिंगा कितलो कचरो येवन रावता आनी हो कचरो सगळो आनी आमकां विडियो आहा सराको विडियो मोगडे विडियो आहा तो तुमकां दाखोवपाक शकताय आमी जेन्ना हो कचरो सगळो हायटायटीचेर भितर वयता आमगे सरान सांगलें ते भशेन आनी दुसरें म्हणल्यार हे सगळे कोण येता आनी कोण ते कळना ओपन उदकें जाल्यार उदकें येता रातची भोंवताय ते कॉप मारता आसतना हांदारात लोकत येताय ते कोण आनी हिंगा आमगेलीं भुरगीं आसताय जावं कितें तर घडलें न्ही कोण जबाबदारी आहा आनी हिंगा तुमी जाणाय आतां ह्या वयले लोक येवन आमकां त्रास चड करून आमगेल्या कॅथलीक लोकांक चड त्रास जाताय आनी हिंगा सगळे आमी कॅथलीक आहा तो तेंगे जुजे फिलीप येयलो तो सांग तो जुजे फिलीप म्हणून तो येयलो हिंगा कांय आपूण गाणी करची ना कांय करची ना म्हणल्यार कितें तो एक दीस सांगून गेलो आनी हिंग समज कितें घडलें आमचे मदें केस्तांव जाली कितें जाली आनी ही सुजपण कोत्ते तो चोवपा येयला तो येता म्हणल्यार हे आमची मत किजिल जातली लोकां मदें सारकी न्हू दुसरे दिसाक ते मारून ते एकमेकाक पिवून ते झगडटा ते त्या वेळार आमकां आनी विचारपा तांकां चान्स आहा आज तेंगे मेजॉरिटी जाल्लो आहा ह्या संवसारांत तेंगे पात्रांक अशें तर तेंक ते अटॅक कोत्ताय जाल्यार आनी आमकां रावताय ते अटॅक करपाक तुमगे तर डिमांड कितें आसता आमची डिमांड आहा हिंग नाकाच हिंगेले हें करपाक हे फुडार आमकां त्रास कोतले मरे आमगे भुरगे भितर आनी हो आमचो सर आसतना हें कितें घडटा कितें बरेंपण आमगे जाताय आनी हेज्या मुखार आनी जाचें ना हो सर आमगे ना जाल्यार